नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सांग्यार बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो प्रकार, फ्लायिंग स्क्वॉडान उडयलो बंद, काडिल्ली रेंव परतून उडयली न्हंयत। पेडणेंतल्या सगळ्या तळ्यांचें करतलो सोबीतीकरण, आमदार प्रवीण आल्लेकाराचें आस्वासन। रस्त्याच्या कामाक लागून बुधवारा मोर्जे अडकून पडली स्कूल बस, विद्यार्थ्यांक शाळेत पावपाक जालो कळाव। रस्त्याक कुशीक लायिल्ले बॅनर उडयात, काडून शंकर पोळजीची मागणी। संवसारीक एड्स दिसा निमतान पेडण्यां जाली जागृताय मोहीम, तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांनी व्हडा संख्येन घेतिल्लो वांटो। आनी काकोडेच्या ITIचे भुरगे तयार करतले इको फ्रेंडली गोठो तयार करपाच्या कामाक जाल्या सुरवात। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मंगळारा फ्लायिंग स्क्वॉडान सांग्या म्हालांतल्या उग्या आनी नायगिणी वालशे वाठारात धाड घालून बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्लें रेंव काडपाचो प्रकार बंद उडयलो। तशेंच न्हंय देगेर काडून दवरिल्ली रेंव परतून JCBचे मजतीत न्हंयत उडयली। उग्या सुमार 10 क्युबिक मीटर आनी नायगिणी वालशे सुमार 15 क्युबिक मीटर रेंव सापडली। Today, the flying squad headed by me had conducted raid at the property bearing survey number 34, village Uguem, and also we had conducted a raid at Walshi, Naikidi, and there was a mines geologist and police personnel of Sangya police station who had accompanied me during this raid, and also my talatis and circle inspector. During the raid at village Uguem in the property bearing survey number 34, I observed that there was around 10 cubic meters of illegally extracted sand which was lying on the said side, and at Naikidi Walshe there was around 15 cubic meters illegally extracted sand which was lying at the side, and accordingly we disposed the illegally extracted sand at both the sides by dumping the same in the river by using a JCB machine, and I have directed the mines geologist Sri Sanford Mascarenhas to register an FIR against the persons involved in this illegal extraction of sand at both the sides. पेडणे वाठारांतल्या सगळ्या गणपती विसर्जन तळ्यांचे सोबीतीकरणाचे काम पयल्या प्राधान्यान करतलो। तशेंच आयज मेरेन ह्या वाठारांतली देवळांचे सोबीतीकरण जावंक ना ते सध्या जावपाची गरज आसा। पेडणे म्हालांतली जितली देवळां आसात तांचे बेगोबेग सोबीतीकरण करून ह्या तालुक्याची बरी उदरगत करतलो अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगलें। बुधवारा खारेबांद हांगच्या मंदिराच्या भोंवतणच्या वाठाराच्या सोबीतीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत उलयतालो। आमी हांगासर पेविंग ब्लॉक्स हांगासर हे केल्ले आसा, स्टोन घातलेलो आहा पेविंग ब्लॉक्स हांगासर बसोवपाक। कित्याक तशेंच म्हाजे हे आहा कितें जी पळय आमचे पेडण्यान कितलीं देवळां आहा पळय ती सगळी रिनोवेशन करपाची, आनी जी पळय पेडण्यान खंय खंय आमच्या लायटी ना, प्लस म्हाका चड हे आहा कितें पयलीं आमचें विसर्जन खंय आमच्या विसर्जन आहा तें पयलीं हांव करून घेतलो। तशेंच आमच्या देवळांची खंयसर हांगासर रिनोवेशन जावंक ना ते हांव सगळी आख्खी पेडण्याची देवळां हांव रिनोवेशन करून घेतलो। तशेंच आयज म्हाका पेडणेकारांनी सगळ्यांनी व्हडलें नांव दिल्लें आसा, कित्याक आयज ते म्हणटात हांव येदे व्हडले व्यासपीठाचेर बसपाचें कारण म्हणजे आयज हेंचो आशिर्वाद पेडणेकाराचो आशिर्वाद आसलो म्हणून आयज हांव ते स्टेजीर बसोंक पावलो।
आनी हांव सगळ्या म्हाज्या पेडणेकारांक काळजानसून थँक्स म्हणटा कित्याक आयज तुमी ती म्हाका संदी दिल्या आनी हांव म्हाज्या पेडण्यान जाता तितली उदरगत करूंक हेच्या पयलीं जी जावंक ना ती आतां फुडें करतलो आनी सगळ्यांनी फुडें रावचें आनी सगळ्यांनी म्हाका साथ दिवचो जाल्यारूच ही आमची पेडण्याची हें जातली सुदारणा जातली आनी ती हांव करून घेतलो। मोर्जा आनी मांद्रे वाठारांत रस्त्याचें काम सुरू आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता। येरादारीक आडखळून निर्माण जाता। दर दिसा येरादारी अडकून पडटा। बुधवारा जाल्यार शाळेची बस मदींच अडकून पडिल्ल्यान भुरग्यांक शाळेंत पावपाक बरोच कळाव जालो। ताका लागून थळावे लोक बरेच तिडकल्यात। रस्त्याचें काम तात्पुरतें बंद दवरून जानेवारी उपरांत ते हातीन घेवचें अशी मागणी तांणी केल्या। आता फाटल्या दिसांनी आडून आमी थकले लोकांक बावड्यांक आतां क्रिसमस चालू आहा क्रिसमस आतां फुडें येयलेले लोकांक तयारी करूंक जाय खंय बावडे शॉपिंग वयतले लोक आनी खंय वयतले सगळ्यांक बाजारान वयतले तांकां बावड्यांक त्रास जावंक जायना सगळे वतात थंय रस्तो खणलेला आतां पळय आयज सकाळी थंय शिवोले मोर्चे हांगर सबंद मदींच रस्तो खणलेला सकाळी इस्कॉलांक भुरग्यांक बावड्यांक धानर जाल्या इस्कॉलांक टायमींग पावलेली ना भुरगीं सीएमाक सांगलें सीएमूय दखल घेयना आमच्या लोकल एमएलएक सांगला लोकल एमएलएन तरी दखल घेवपाचें मातशें भोंवन लोकल एमएलए आमचो जीत आरोलकर बाबा मातसो मांद्र्यान भोंवन पळय सगळो रस्तो फोडून दवरला आतां क्रिसमस येयलेले न्यू इयर येयला आतां फुडें देखून ते तरी आतां तरी मातशें बंद करा कामां थंय कित्याक लोकांक त्रास जावंक जायना लोक बावडे कशे वयतले सगळो रस्तो मदींच खणटात ते कोणाक काय पडलेले तांकां पडलेलेच ना लोकांचे पडलेलेच ना सगळो रस्तो आयज सकाळी सगळ्याक खणलेलो आहा रस्त्याक वचत मांद्र्यान मातसो सगळ्याक भोंवन मातसो बाबा हांव सांगता रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदार लोकल आमदाराक ते रस्ते मातशे पळय आनी सद्या मातशें बंद दवर काम ते सगळे फोडलेले आहा ते पयलीं कंप्लीट करून घे आनी मागीर हे कर कित्याक लोकांक त्रास जाता लोकांक सगळो हो प्रॉब्लम लोकांक जाल्लो आहा आनी ट्युरिस्ट आतां भरलेलो आहा गोंयान ट्युरिस्टाक लागून आनीक गर्दी जाता इतको बेगीन रस्तो बंद करा नाल्यार ते काम स्टॉप करा सद्या मागीर ऑफ सिजनाक तरी करा आनी हे करा आतां क्रिसमस येयलेले लोकांचे हाल जालेले आहा लोकांक बावड्यांक भोंवंक तरी दिया मातशें। मंगळारा वास्कोत लायिल्ल्या बॅनरांक लागून 2 दुचाकी मदीं आयओसी जंक्शनाचेर अपघात जालो। रस्त्या कुशीक आनी ट्राफिक जंक्शनाचेर लायिल्ले हे बॅनर आनी एडवर्टायजमेंट बोर्ड्स काडून उडोवचे हे खातीर वास्कोचो समाज वावुरपी शंकर पोळशीन निश्चित केलो। उपरांत वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान राती अपघात जाल्ल्या सुवातेची पळोवणी केली आनी रस्त्या कुशीक लायिल्ले बॅनर आनी एडवर्टायजमेंट बोर्ड्स काडून उडोवचे असो आदेश मुरगांव नगरपालिकेक दिलो। तुजी व्हिडिओ पयलो व्हायरल जाला तो तातूंत एरिया उलयताले की हो बोर्ड आसा नाजाल्यार हे बोर्ड आसा नाजाल्यार हो बोर्ड आसा म्हाका दिसता टोटली म्हणजे पळोवपाक सोडा लोकांक दिसना ड्रायव्हरांक दिसना हो शार्प टर्न आसा तेन्ना असले बोर्ड हांगा आसपाक जायना आनी हाची खंय तरी म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर्स बी आयला ताणें दक्षता घेवपाक जाय इमिडिएटली आनी अशे खंयचेय सपोज स्पॉट्स जे आसा थोडे स्पॉट्स अशे आसा थंय एकदां दिसना टर्न मारता आसतना ते इमिडिएटली दिसले की परमिशन आसूं नासूं ते बोर्ड तेंचे काडपाक जाय कित्याक सेफ्टी ऑफ द पब्लीक ताणें म्हणल्यार इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या खातीर काल तो भुरगो पडलो म्हणटा काल तो मेल्लो जाल्यार कितें जावपाचें पयरूच आमी एक एक्सिडेंट पळयला ते बी तशेंच ते रस्त्यार पार्किंग बी करता म्हणून ते एक्सिडेंट जाला ओवर स्पिडींग हे सगळे इश्यूज सपोज आमी एड्रेस करना जाल्यार कोणाचो तरी बाबड्याचो जीव वतलो फाटींच हांवें इश्यू रेज केल्लो तो केबल्स हांगा आसा तो केबलचो सपोज इश्यू आमी हातान घेतला म्हाका दिसता सीओन नाल्यार आनी हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन इमिडिएटली हांवें काल कलेक्टराकूय ताचे सगळे व्हिडियोज धाडले म्हजें लेटर तिका केलां आनी तिका सांगलां की इमिडिएटली एक्शन घे म्हणून आज सकाळी फुडें इनफॅक्ट डेप्युटी कलेक्टरान म्हाका फोन केल्लो ताणें ते काडपाचें प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून हांवें सांगलें तुमी सपोज ते कोण येना न्ही ते कट करा आनी उडया पब्लीक सेफ्टी इज फर्स्ट ताणें परमिशन घेवं नाका ती सपोज डेंजर आमकां दिसता आमच्या लोकांक खातीर जाल्यार म्हाका दिसता इतलो इमिडिएट एक्शन आमी घेवपाची गरज आसा आनी हांव सरकाराकूय सांगता ताजें आज पळय हें आसा इट्स अ व्हेरी स्मॉल थिंग ताणें खुबशे इश्यूज घेतल्या आमी हे तर क्लियर करतलेच पूण हांव इमिडिएटली सीओक आनी चेअरपर्सनाक इंस्ट्रक्शन दितलो की खंय असले स्पॉट्स आसा ते पयलीं क्लियर करचे म्हणून आनी हांवें पयलोय प्रपोजल दिल्लो चेअरपर्सनाक की तुमी आतां हे बॅनर पळय गांवभर घालता ते बंद करा म्हणून आतां तुमी एकूच खंय तरी स्पॉट करा म्हणजे व्हडलो होर्डिंग घालपाक आनी थंय सगळ्यांचे होर्डिंग्स येवनी आमकांय वायट दिसता तातूंत ते आमीय घालतात आमी बॅनर्स घालतात तेन्ना आमकांय वायट दिसता सो म्हाका दिसता
म्युन्सिपाल्टीन एक खंय तरी एक डेजिग्नेटेड स्पॉट करता, जशें दुसऱ्या शहरांनी आसता तशें एक डेजिग्नेटेड 4 स्पॉट करचे, थंयच बॅनर आसतले जंय लोकांक त्रास जायना, जी गाडी वता तेन्ना लोकांक ती दिश्टी पडटा वेवस्थीत, अशे तरेन जावपा जाय. खंयच असले पळय डेंजर स्पॉट्स आसता थंय अशें आसपायना अशें म्हाका दिसता. ताची दक्षता हांव घेतलो इतलें हांवें ताका एश्युरन्स दिता. संवसारीक एड्स दिसा निमतान पेडणे तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांनी जागृताय मिरवणूक काढली. सुमार 500 विद्यार्थी हातूंत वांटेकार जाले. ह्या मिरवणुकीचें उक्तावण आमदार प्रवीण आलेकार हांणी केलें. गोंयांतल्या सगळ्या तालुक्यांनी एड्स विशीं जागृताय निर्माण करची अशें आलेकारान ह्या वेळार सांगलें. नामनेची गायिका हेमा सरदेसाय मुखेल सोयरी म्हूण ह्या मिरवणुकीत हाजीर आशिल्ली. तेंच्यांनी आमच्या पेडण्याक लागून बरो इनिशिएटीव घेवन कितें आमकां HIV पॉझिटिव्ह एड्साक लागून आमकां अवेरनस ही पेडण्यात, तशेंच तेंच्यांनी सगळे कडेन हे अवेरनस जावचें गोंयांत आनी आमकां त्या पासून सादूर रावंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक हे बरें. ताका लागून हे आयज आमच्या हांगासर सगळे पेडण्यान रॅली काडपाची आहा आनी ही आतां आमी रॅली सगळे जाण आतां भुरगे 500 भुरगे आतां भुरगे हांगासर रेडी आसा सगळे स्कुलाची आनी बरें दिसता. अशेंच भुरग्यांनी आनी तेंच्या आवय बापायनी ही इनिशिएटीव घेवची हेजे फुडें आनी अशेंच आमी आख्खे गोंयांत ही सगळ्याक जे पळय आतां हें कार्य चल्लां हें अशें आख्ख्या गोंयांत तेंच्यांनी करचें. क्रिस्तांव भावाची उमेदीची परब म्हळ्यार नातालां. क्रिसमस लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचल शारांत हे परबेची तयारी सुरू जाल्या. क्रिस्तांव भावांची धांवपळ सुरू जाल्या. नातालाक लागपी क्रिसमस ट्री, नखेत्रां, ल्हान गोटे आनी हेर सजावटीचें सामान बाजारांत आयलां. सजावटीची कामांय सुरू जाल्या. नाताल निमतान शारांतले आवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्चीत मुखेल कार्यावळ जाता. क्रिसमस जाता आमी खूब तयारी करता, मतलब 15 दीस तरी. मागीर मातयेन आमी गोट्या करपाक नाशणे घालून गोंग घालून वयर काडटात आनी आमचे क्रिसमसाक आमी खूब तयारी करची पडटा. आमकां नेवऱ्यो, दोदोल, बिबीक आनी जशें आमकां कितें लागता पळय तितल्यो वस्तू आमी करता. आमचे कडेन घडटा त्यो आनी उरलेल्यो आमी विकत्यो हाडटा. म्हणजे आमचे कडेन जायना पळय ते आमी विकते हाडटा. तशेंच आमी बाजारान वचून आमकां कितें जाय तर क्रिसमसाक एक कितें आसता स्टार एक विकते दुसरे हाडटा. आमी करता स्टार पूण तरी पूण आमी एक स्टार विकते हाडटा. आनी दुसरें म्हटल्यार आमी आमकां खूब मोग आहा. क्रिसमस येतकूच आमकां खूब एन्जॉयमेंट जातात. आमी नकळो कितें करूं कितें ना तें खूब खुशाल जाता आमी. आनी आमी सेलेब्रेशन अशें करता की घेवन मागीर आमी सगळे आमचे जेवण बीन अशें जावं बिरयानी जावं चिकन बिरयानी जावं बाबा प्रॉन्स बिरयानी जावं अशें आमी करतात. आनी इल्ले इल्ले आमी आमच्या शेजाऱ्यांक वांटतात. जो शेजारी आमकां दिता तशें आमी वांटतात शेजाऱ्यांक. हे आमचे क्रिसमसाची खूब आमकां आवड आहा आनी आमी सदांच म्हणटात देवाक आमी पयलो जागो दिवंक जाय. बाकीच्याक आमी सगळ्यांक जागो दिता पूण देवाक आमच्या देवाक आमी जेजूक म्हणटा तो आनी तेज्या बापायक पयलो आमी जागो दिवंक जाय आनी मागीर आमची सुरवात करूं. काकोड्या वाठारांतल्या ITIच्या भुरग्यांनी खास जेजू क्रिस्तांचो एक वेगळो तरेचो इको फ्रेंडली गोठो तयार करपाचें काम हातान घेतलां. दर वर्सा ते ITI कॅम्पसा भितर गोठो तयार करताले पूण अंदू लोकांक नवो संदेश दिवपाच्या हेतान रस्त्या कुशीक तयार करपाचें काम सुरू आसा अशें ITIच्या शिक्षकान सांगलें. जाल्यार हो गोठो तयार करपाक जाय आशिल्ली सगळी सामुग्री विद्यार्थ्यांनी एकठांय केल्ल्याचें ताणें सांगलें.
आमच्या आयटीआन डिफरंट एक्टिविटीज चालू आसात आनी सगळे आमचे भुरगे बरे भाशेन काम करतात। वर्सान वर्सा हो गट आमी हातू करताले आनी ल्हानसो करतालो। ह्या वर्सा आमच्या विनोद सरान म्हणलें आमी भायर बरो गट करूया। सो आमी फ्युचर ट्रेडी भुरग्यांक घेवन हो एक सोबीत आनी सुंदर गट तयार करपाची मोहीम हाती केल्या आनी ती 20 तारखेर म्हणून आमी कंप्लीट करतले। आनी हे गोट्यांतल्यान आमी थ्रू एक मेसेज दिता, हातूंत तो आमगे कंप्लीट जातकूच तातूंतल्यान एक बरी लोकांक मेसेज मेळटली आनी रस्त्यान वयतले येतल्याक हो धाकोर्डा आयटीआयच्यान भुरग्यांनी हो गट केला अशें एक अवेरनेस जाता। मीन्स डिफरंट टायप्स ऑफ एक्टिविटीज भुरगे हांगासर करतात। बरें सो आमी हो गोटो करतात थीम मीन्स सेव ट्रीज डू नॉट यूज प्लास्टिक्स। सो आमी फक्त हितून नॅचरल यूज केला। सो फातर ग्रास घातला, प्लास्टीक यूज करूं ना कांयच सद्या अजून। बेश्टें बेजीक करता आमी ओन आमचो। देव करपा टायम आमी मीन्स आतां सकाळीं आमी 8 o'clock आमची फर्स्ट शिफ्ट। सो आमी 8 येता आनी फर्स्ट गोटो करता। आमी आमची 12 o'clock आमी लंचाक वयता आनी क्लास आमची अटेंड करता। सो म्हणटा आमी सर येता, सगळे रायन सरा, क्रूज सरा, सगळ्यांनी आमकां मोटिवेट केला की तुमी करा कितें तरी डेवलप करा। सो आमी आयज अंदू भायर केला, अशें वर्सांच गोटो भितर जातालो। सो आमी सगळ्यांक दाखोवपा खातीर केला की सगळ्यांनी डू नॉट प्लास्टीक यूज करप ना, बेश्टे थोडक्यो प्लास्टीक उडोवप ना। सो आमी फक्त नॅचरलीच केला। केरी सत्तरींतल्या अंजुणे आनी दिवचलच्या आमठाणे धरणांत नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळदणकारान ल्हान नुस्तीं सोडली। ह्या वेळार नुस्तेमारी खात्याचे संचालक शमील मोंतेरो आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ताळगाव दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिरान वार्षिक सप्तक साजरो केलो। मंगळारा दनपारच्या 12 वरांचेर सप्तकाक सुरवात जाली आनी बुधवारा दनपारां 12 सप्तकांची सांगाता जाली। देवळान 2 दीस भजन आसता। वाड्या वयले लोक पंगड करतात। पुराय 2 दीस प्रत्येक पंगडाक 2 वरांचे भजन करपाचो पार आसता। अशा तरेन वार्षिक पद्दतीन दुर्गावाडी ताळगाव विठ्ठल मंदिरांत वार्षिक सप्तक साजरो जालो। रोटरी क्लब बोर्डा मडगांव हांगा ज्येष्ठ नागरिकां खातीर सामाजीक केंद्र उक्तें केलां। हे केंद्र उक्तें करपा फाटलो मुखेल उद्देश म्हणल्यार जाणट्या पिरायेच्या 4 वण्टी मदीं रावन घुटमुटून जीव जगचे परस 4 जाणां वांगडा येवन मन रिजवण करून आपलो वेळ पासार करचो अशें रोटरी क्लबाचो अध्यक्ष दीप कारापुरकाराचें म्हणणें। ह्या सामाजीक केंद्रांत ज्येष्ठ नागरिकां खातीर वाचप घर, दिसाळीं, गाणी, टीव्ही अश्यो सोयी उपलब्ध केल्यात। तशेंच दर म्हयन्याक ज्येष्ठ नागरिकांक ह्या केंद्रांत भलायकी तपासणी लेगीत जातली। सांजेचे 4 ते 7:30 8 वरां मेरेन आपलो वेळ ह्या केंद्रांत बसून पासार करचो अशें रोटरी क्लबाचो अध्यक्ष दीप कारापुरकारान उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयतना सांगलें।
सामाजीक केंद्र उगडलां सिनियर सिटीजन कम्युनिटी सेंटर रोटरी क्लब ऑफ मडगांवां. ताजो मेन हेतू आसा की जे ज्येश्ठ नागरीक सांजचे वेळाचेर आमी हांगा कॉन्सन्ट्रेट करतले फक्त सांजवेळा. सांजचे वेळाचेर 4 ते 8 म्हणसर अशें अलोन आसता, लोनलिनेस आसता, घरा कडेन बसून ना जाल्यार खंय स्टेडियमाचेर वता एकटेच बसता आनी दुसरो कोणी मेळना सांगाती उलोवपाक. त्या खातीर हांगा एक सेंटर हांगा 4 ते 8 म्हणसर आमचें ओपन आसतलें. 4 ते 7:30 म्हणसर आमी येवन हांगा लायब्ररी आसा थंय पेपर वाचपाक शकता दिसाचे. दिसभर पेपर आसा, मागीर थोडी मॅगझिन्सां आसा, कॅरम आसा, हांगा हेल्थ चॅकअप जातले, म्युजीक आसतलें, TV आसतलो. सो हांगा एकमेका कडेन उलोवप, एकामेकाचो सांगात वाडोवप हे त्या वयाचेर जाय आसता. तो एकटो एकसुरो आपल्या 4 वण्टी भितरूच बसता फ्लॅटांनी आपल्या फॅमिली बरोबर आनी ताका घुस्मटमार म्हणटा पळय तो त्या वयाचेर ती सांजचो वेळ आसता न्ही 5, 6, 7 स्टार्ट जावपाचे उमारेचेर आमोरेचेर जो वेळ आसता त्या खातीर हें केलां. हाजो उद्देश इतलोच. हो डे केअर सेंटर न्ही हें फक्त रिक्रिएशन विरंगुळा ताका आमी कोंकणीन मन रिजवण म्हणटात. आखे हांगसर वॉर्ड नंबर 18, 19, 20, 21 आनी 22 वाठारांतल्या बारधन्यांनी होलसेल सोरो विकप दुकानांचेर तक्रार केल्या. होलसेल सोरो विकपी दुकानांत राती 9 मेरेन सोरो विकपाची परवानगी आसा, पूण आगे पॉवर हाऊस वाठारांत ही होलसेल सोऱ्यांची दुकानां उसरा मेरेन चालू आसता आनी हाचो परिणाम बारधन्यांचेर जाला. ताका लागून आगे पॉवर हाऊसाच्या वाठारांतल्या बारधन्यांनी होलसेल सोऱ्याच्या दुकानांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. आमी बार ओनर्स फ्रॉम आके. सो आमचे एक इश्यू आसलो की आके म्हणल्यार आमी वॉर्ड नंबर 18, 19, 21, 22. सो जितली पळय हिंगा बार ओनर्स आहाय तितलेच आमी येयल्ले आहाय हिंगा. आमगेलो इश्यू म्हणल्यार जी आके सायडीन ह्या वॉर्डा भितर जी वायन शॉप आहा ते इलिगॅलिटीज करतात. इलिगॅलिटीज म्हणल्यार कितें ते ओपनली लोकांक पिवपाक येता कप्स दिता. पयर एक सायडीन एक व्हिडिओ व्हायरल केलो सारको रेड हँडेड दवरले एक पंचदारा वायन शॉप आके. सो तेज प्रमाणे तेज्या पयलीं जायत कंप्लेंट व्हरयली दिल्ली पूण कांय एक्शन जावना. ते कितली वर्सांच्यान चलता आनी ह्या बारांक भायर लोफडे बिफडे भरपूर झगडी बिगडी जाता आनी सोसायटी 15 बिल्डिंगी 15 रावन ही वायन शॉप चलताय. तेंगेले टायमींग 9 o'clock. हे तांकां एक्स्ट्रा टायमींग दिता आनी एक वर दॅट 10 जाले पूण सायडीन ते बार आहा तेगेले हे चिंतना. गव्हर्मेंटा रेव्हेन्यू येता डजन मिनट तूं तेका एक्स्ट्रा टायम घेतलो जाल्यार सायडीन तेगेले आहा तेगेले मारून उडयतलो बिझनेस. सो आमी तेका रिक्वेस्ट केला तुवें ही सारकी इन्क्वायरी करची आनी तेंगेले कोण तुमी एक्स्ट्रा पळय टायमींग दिला आतां 1 वर तांकां दिला. फुडल्यात रिन्युवल येतले तेन्ना तेंगेलो टायम तांकां एक्स्ट्रा दिवप ना कित्याक आमगे बारांचेर इफेक्ट येता. आनीक ते 10 पासून जावन ते 10:30, 11 पासून तरी पूण रावता पूण कोण नासले कांय ते सायडीक रावंड आसना कांय आसना. तो साहेब म्हणटा कितें आमगे रावंड आसात आमी आजून पासून पयलीं ना कोण रावंड मारता. फक्त रावंड येता जेन्ना लायसन्स फारीक करपा आसता मातशें लायसन्स फारीक जावना तेन्ना तेंगे गार्ड येता सांगपाक तुगे लायसन्स उरला फारीक करपाची. शिक्षणीक वर्स 2023-24 सावन पहिल्या वर्गात प्रवेश 6 वर्सां उपरांत मेळटलो जाल्यार नर्सरीत प्रवेश 3 वर्सां पुराय केल्या उपरांतूच मेळटलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चालीक लावपाक लागून हो म्हत्वाचो निर्णय शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केला. शिक्षण मंत्रालयान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण येवपी शिक्षणीक वर्सां सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाक मेळटलें. शिक्षणीक हक्क कायदो 2009च्या तजवीजे प्रमाण भुरग्यांच्या शाळेंत प्रवेश मेळपा खातीर पिरायेच्या निष्कर्षात बदल केला. हे सगळे बदल देशातल्या सगळ्या राज्यांक आनी संघराज्याक लागून जातले. देशभरांत शाळेंत प्रवेश करपाचे पिरायेन समानताय हाडपाच्या हेतान हो बदल केला. आवाज गोयचो ह्या बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.